वेंचणुकेच्या तोंडार झोपडपट्ट्यांतल्यो वोट बँक कायदेशीर करपाच्या नांवान बोवाळ. सरकारान भूमिपुत्र बिल विधानसभेत पास केलें खरें, मात सामाजीक राजकीय मळार दिशी दिशी आवाज चडटा. मायग्रंटांनी जमीन बळकायिल्ल्यो. कोम्युनिदादी अलर्ट. जाणकार म्हणटा बिल हाडपाची पद्दतच चुकीची. The manner in which the bill is brought before the House is totally undemocratic. Our laws have to be made by discussion, debate. It may look that the bill seeks to protect people who are residing for 30 years. The bill seeks to legalize structures which were there as late as December 2019. It means that any house which is out and out illegal but which has been given a house number by the local authority, that illegal structure will now be legalized. This bill wants to legalize structures which are out and out illegal. My view is this bill will not stand the scrutiny of the courts. The government also knows that it shall fall flat before the court. But all that they want to do is create a vote bank. ह्या मायग्रंट बिलाचो आर्किटेक्ट माविन म्हण शबय चल्ल्या. गोंय ल्हान आसूनय घरांचो आनी लोकांचो डाटा अजून सारको ना. फुडाराचें प्लॅनिंग करपाक खंय त्रास जाता म्हण खंय बिल. मायग्रंट म्हळ्यार कोण? जो 30 वर्सां 40 वर्सां आपले घर बांदून रावता तो मायग्रंट दुसऱ्या स्टेटींतसून येयला जाल्यार ताका मायग्रंट म्हूण तसो दवरपाचो. आमी हे मायग्रंटां लागून करूना. तरी आसतना हांव सांगता आमी केला गोंयकारां लागून. तुमी मुद्दम गोंयचे थोडे विलेजीन वसा. इन सम विलेजीस मोर दॅन 50%, सम विलेजीस मोर दॅन 60. हावज नंबरू ना. तेंची एकूच मागणी लोकांची, आमकां सदां इलिगल दवरता आमी गोंयकार, आमकां हावज नंबर जाय. आमचे पंचायत डिपार्टमेंटान फकत हावज नंबर दिवपाक केल्लो आसा. बाकीचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान बिल हाडला ते ती लिगलायज करपाक. सो बोथ वील वर्क इन टँडम. वॉट इज रॉंग इन दॅट? एक स्टेट, ल्हान स्टेट गोंय म्हणल्यार आमकडे तरी एन्युमरेशनूच ना. हो कितली घरां आसा, टेरस घरां कितली आसा, सादी घरां कितली आसा, कितले लोक रावता, हें तरी आमकां डेटा ना. फ्युचर प्लॅनिंग आमी कशें करतले? नेक्स्ट वील बी दॅट ताका कायदो की खंयचे इल्लिगल घर हेजे फुडें बांदपाक मेळपा ना. पूण सायमल्टेनियसली दोन वस्तू जावपा जाय. सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसेस एंड देन स्टॉपिंग ऑफ टोटल इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन. सुदीन म्हणटा सांकवाळची झोपडपट्टी कायदेशीर करपाक सगळें चल्लां. आणि जी सांकवाळ झोपडपट्टी आसा ती कन्वर्ट करपा खातीर हे बिल पास केलां अशें म्हणून म्हाका म्हज्या लक्षांत हाडून येयलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.